सगळ्यांकाय नमस्कार. आमगेल षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अन्य एक नव व्हिडिओक पूरा जनाकय स्वागत. कड़गे पोड रेडी जल्लांगा कोणा जावका ಈ ಕಶ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕಡ್ಗೆ ಪೊಡಿ ಗೊತ್ತಸ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭಸ್ಯ ಆಮಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೀತಿ ಇರ್ಕೋರಿಯ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಡ್ಗಿ ಶಿಂದನ್ಗೆ येवची कड़गी ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲ आमकां आमची गेलांक सुरवेक मन आयवचे कड़गे पोडी आनी कड़गे चाक्को एक कड़गे सीजन आयल कुडल्या सुरवेक पुरा जनाल डिमांड तेच आसता कड़गे पोडी सुरवेक करया म्हणून चेडवांकंतू कड़गे पोडी म्हळ्यार भारी इष्ट. आतां कड़गे पोडी आमी फस्ट शिंदून घेवया. शिंदून घेवन साल काडूक सुलभ जाता. एक्चुअली साल काणू मागीर कांटा पळय ते काणू शिंदूच्याक चिकी कश्ट जाता पळय. अशें फस्ट आमी स्लायस करून घेवचे. एक अर्दर इंचा स्लायस करून घेवन मागीर अशें करून ताजे काडच्याक भारी सुलभ जाता. साल काडच्याक अशें करून पळय काण घेवची. काण घेवन उदका घालका. ही भारी लायक मोवाळ कड़गी उदकां घाल न्ही जाल्यार तांबडसाण येता ताका. तशी कड़गी पुरा शिंदून घेतली आनी पुरा उदकां घालून सोडली. उदका थोडे तेल घाल्यार हातां मेण लागना. आतां ही एक ऊब काडका. पेडावणान दवरून आंवगेलान दवरून ऊब काडल्यार जाता. हांव अशें एक दाट आयदनां भितर उदक दवरचें आनी तांतू भितर ताका म्हळ्यार थोडे शिजल्या पुरो तें मस्त शिजून मुद्द जेवचें ना न्हय. कुकरा सीट काडूनच जा. म्हळ्यार अशें करून इतले उदकां भितर मीठ घालून कड़गी घालून एक मदें एक दोन वेळा ते आयदन अशें करून दोन हलयल्यार ते वयर सकयल जाता. नाजाल्यार एक स्पुनान जेवूंक ती उदार करून सोडल्या जाल्यार उठू एक 7-8 निमिश भितर शिजून येते. चिक्की सॉफ्ट जाल्यार शिजून मुद्द न्ही जेवचें ना. तेन्ना मीठ लागता. आतां हांव म्हळ्यार ट्रेडिशनल रितीरी म्हळ्यार वाट्टून तांदूळ वाट्टून करचें. हांव हांगे करपाव तांदूळ तिंबयला सुरय तांदूळ आनी ताका जेवका जाल्यार तितली मिरसांग हांव हांगा एक 10-12 बॅडगी मिरसांग काडला. ही चिकी तिकेस मिरसांग आनी हिंगू थोडी हळदी पिट्टी आनी ताका जेवका जाल्यार मीठ पळोवन घालका. त्या म्हळ्यार आमी कड़गेकय घालला आनी पळय लायक नायस करून पेस्ट करचें. आतां कड़गी आमगेली ऊब काणू रेडी जाला. आतां हेंग वाट्टेल मसालोय रेडी आसा. ताका मसलाक आमी गुळी म्हूण सांगचें. हें पळय जस्ट सॉफ्ट जाल्यार आतां हें सॉफ्ट जाल्यार कड़गे पोडीक आमी हें गुळी लावन दवरया. अशें करून दोन सायडय लायक करून लावका. हें अशी पुरा कड़गे पोडीक अशी लावन घेवका. हे कड़गे पोडीक मात्र म्हूण न्हय अशी गुळी वाटल्यार कसलेय तळू जाता. कारात तळू जाता, कॉलीफ्लावर तळू जाता, मागीर मशिंगा सांग आसल्यार मशिंगा सांग तळू जाता. कसले लायक जाता. गुळी सारून तेल्लां घाल्यार पुरा लायक जाता. तशी भारी परंबोळ येता. म्हळ्यार हे तिखसाणी मिरसाणी पुरो लायक आसता. मिरसांगे पिट्टी घालेल्या पशी अशी करून पळयाची. मिरसांगे पिट्टी घालेल्या पशी हे टेस्टी जाता आनी भायल्यान क्रिस्पी जाता, भितर सॉफ्ट जाता. अशें आतां हांव पुरा गुळी सारून घेतली आनी आतां एक 10 निमिश हें दवरका. दवरल्यार लायक जाता. ते तांदूळ वाटिल्ले न्हू ते 10 निमिश दवर कुडले ते चिकी ड्राय जाल्या वरी जाता. मागीर तळूक भारी लायक जाता. अशें एक 10 निमिश दवरचें. हांगा हांव तांदळा पिटये भितर अशें बुड्डोवन तळतस जाय जाल्यार रव्यांतू म्हळ्यार बॉम्बे रुला मात लावनूय रवा फ्राय शी कोर येता. जाल्यार म्हाका कशी इश्ट त्या म्हळ्यार हे तेल्लां भितर सोडना. तांदळा पिटये भितर बुड्डोवन तळल्यार तेल क्लीन आसता. रव्या भितर बुड्डोवन तळल्यार तेल्लां भितर बरी सोडता. ते हेवय क्रंची जाता. भायल्यान भितर सॉफ्ट आसता. आतां पळय लायक उन तेल तापल्यांग हांव नारलेल तेलान तळचें. हांगा तेल उन जालें कुडलें तांतू भितर एक की पोडी घालची. तेन्ना उज्ज व्हड आसता. सुरवेक आमी पोडी घालतना उज्ज व्हडू आसता. सान करची नाका. व्हड उज्जारी ही पोडी परत सोडची. मागीर मिडियम करून दिवची उज्जो. मिडियम उज्जारी हें अशी तशी परतून घेवन तळून काडचें. कित्याक म्हळ्यार हाका शिजच्या कांय टायम ना. आमी ऑलरेडी शिजोवन घेतला. हें सॉफ्ट आसा हें ऑलरेडी. ते भायल्यान मात चिक्की क्रंची जावन मेळ्ळ्या जाल्यार आमकां चिकयेची लायट कलर चेंज जातना चिक्की गोल्डन कलर येतना ही कड़गे पोडी काण घेव येता. आतां एक वासरें परंबोळता. आमी हिंग घालना न्हय. ते हिंगू नारलेल तेलां भितर तोळून येतना ताजे एक परंबोळू विंगडतो. हे आतां आमी पोडी पुरा तोळून काडली. कुरकुरी जावन आशिल्लें भितर वयल्यान सॉफ्ट आशिल्लें कड़गे पोडी रेडी जाला. आतां न्ही जेवणा बसया उन दाळीतो आनी ताका कड़गे पोडी तोंडा उद्दा येता. पुरा जनाक भारी इश्ट आशिल्लें कॉम्बिनेशन हें. तुमकां पुरा जना गोत्त आसतलें. पुरा जन करून पळयाची, ट्राय करायची. ट्रेडिशनल रितीर करची कड़गे पोडी आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शना भितर घालच्या विसरू नकाची. असल सिंपल रेसिपीस आमी चॅनलान घालता आसता.
तुम्ही पुरा जनांनी लाईक शेअर कमेंट करू का आणि तुमगेल फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक सांग का मिगेल चॅनल सबस्क्राईब करू का पुरा जनाक धन्यवाद.